मोगाच्या बाबा भयणींनो, आजच्या वाचपांत आमी नामान हे नांव आयकलां. तो व्हड मनीस आसलो, सिरियाच्या सेनापतीचो वडील, एक मुखेली. आनी सिरिया देशांत ताणें खूब नांव हाडलेलें, कित्याक तो झुजांत ताका खूब यश मेळ्ळोलें. पूण ताच्या जिवितांत दोन उणेपण आसले. एक म्हणजे ताका खोड जाली, लेप्रोसी, आनी दुसरें म्हणजे ताची प्रायड, गर्विस्पण. हें कोड काडूंक ताका खुशी आसली, देखून तो इस्रायल गांवांत वेता आनी एके भाशेन राजाक भीक मागता, म्हणजे कोड काड म्हूण. तेन्ना प्रवादी एलायशा ताका एकूच सांगता काम करूंक. ती आमची नदी आहात तितून ना 7 फाटी. पूण तो तयार नासता, कित्याक जाय तो म्हणटा आमच्या गांवांत इतल्यो साफ नदी आसात, पूण ही सारक घाण मेळ्ळी आहा. पूण ह्या वेळार ताका देव पावता, ताका चाकराला म्हणशी, आनी देव पावता आनी ताका नितळ करता. न्हय पूण ताचें आंग नितळ करता, पूण ताचो आत्मा नितळ करता. बाय भयणींनो, जेन्ना आमी म्हणटा प्रायड इज द रूट कॉज फॉर ऑल आवर फॉल, जेन्ना आमचें गर्विस्पण आसता तेन्ना आमी काला पडटा. कित्याक जेन्ना आमी प्रायड आसता तेन्ना आमचे दुसरे वायट गूण आमच्या जिवितांत येतात. आजच्या दिसा आमी खास करून देवाक मागुया जे मेळ्ळेंपण आमच्या जिवितांत आसा, देवाच्या उपकारान ताचे कृपेन ती नितळ करूंक. तशेंच जेन्ना आमकां लोक येता आदार मागूंक, तेन्ना आमी तांकां आदार दिवंक देवाचो आदार मागुया.